म्हणजे आउट ऑफ 20 चारांनी तुम्ही लीड घेतल्या ती आम्ही सांगला तशी आणि तुम्ही इतले मिरयतात. जाणून घेयात इन नॉर्थ आउट ऑफ 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी 16 मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाक बऱ्यापैकी लीड मेळ्ळी आसा. आणि हांकां हाचे फुडें वता आसतना नॉर्थाचेर उलयता आसतना सांगता तुम्ही जी उमेद जी भागयता आनी सांगता 2027 30 पार ह्या नॉर्थातले जे 4 जशी सांदांद्रे अल्दोना सामकी मिनिमम लीड तशी अल्दोना आणि आमची सांताक्रूज आम्ही ती 4य सीट 2027 जिखतले. म्हणजे नॉर्थाचे 20तले 20 जिखतले हांव ठामपणे आजच सांगता. आणि आज घोषणा काल करता आसतना म्हणटात की नॉर्थान आम्ही 13 मतदारसंघ जिखतले, जे आज फक्त 4 जिखल्यात. तशें हांवें म्हटलां तशें अल्दोना आनी सांदांद्रे सांगलात कितली ती. तशें तुमी नॉर्थात सावथान म्हणटात 17 जिखतले. अरे सगळे एकटे जावन फक्त आज लीड सावथान जी घेतली ते सावथ म्हणटात ते काँग्रेसचो बालोकिल्लो फक्त 9. म्हणजे तुमकां 9 वयरसून जर 17 जर वतले जाल्यार एडिशनल 8 मतदारसंघान सावथान तयारी करची पडटली. नॉर्थान फक्त 4 आणि म्हणटात 13 मतदारसंघान जिखतले. तुमकां एडिशनल 9 मतदारसंघ नॉर्थांतली तयारी करची पडटली. वेस्ट बेंगालाक थंय तुमची युती जावंक शकली ना. तरी युती म्हणटात तुमी आणि त्याच बळाचेर 232 आज आसात. हांव ठामपणे सांगता 3 म्हयन्या भितर 232 वचून आउट ऑफ 232 ह्या इंडिया अलायन्सा कडेन कितले रावतले हे तुमी आमी सगळे पळयतले आणि जिखतले. हांव तुमकां आजच सांगता हो काँग्रेस पक्षान 2017 आमदार येयल्ले कितले राखून दवरले. हांवूय आसलो भितर, हांवूय आसलो भितर. शेवटी त्यातले 17तले कितले राखून दवरले. 2022 11 आयले. म्हणजे येयले ते तुमच्या बळाचेर न्हय, काँग्रेसच्या बळाचेर. हांवूय सांगता हांव जो 17 येयलो एक काँग्रेसच्या बळाचेर न्हय, स्वताच्या बळाचेर येयलो. आज 11 म्हणजे 2022 11 येयले. अरे 2 वर्सां सुद्दां ताका तुम्ही टिकोवंक शकले ना. आज कितले आहा तुमचे 3 जाण आणि बाता करता 2027 30 हाडटले. हांव सांगूंक वता हांकां हो तुमचो काँग्रेस पक्ष 2027 येवच्या पयलीं अलायन्स सोडात, इंडिया अलायन्स सोडात, ही कोणाच्या तरी दावणेक बांदलो गेलो आणि 30 तर सोडात. तुम्ही 2017 येयले तांकां टिकोवंक शकले ना, सांबाळूंक शकले ना. 2022 11 येयले तांकांय सांबाळूंक शकले ना. आणि 2027 म्हाका दिसता तुमचे कडेन डबल म्हणजे 2 आंकड्याची फिगरय तुम्ही हाडूंक शकचे ना.